एक प्रॉब्लेम आम्ही ऑलरेडी सेमा सांगलेलो आशिल्लो. एक म्हणजे वी आर ऑल ओल्ड फार्मर्स, सिनियर मोस्ट फार्मर्स प्लस ट्रेडर्स. सध्या रिसेंट जो पळय मुवमेंट जाला न्ही वर्तमानपत्राचेर, दोग तूग जाण कोण तरी एक जाता आनी ताणें पयलीं एक एसोसिएशन म्हण केलें आनी एसोसिएशन करून सगळे ट्रेडर भायले आवटसायडर ट्रेडर्सां हाडले आनी सीएमाय इम्प्रेस केलो. हें रॉंग. एक्चुअली वी आर फार्मर. आमचे कडेन तेंच्यांनी पयलीं डिस्कस करपाचें आमी अशें अशें करता. आमी तांकां सामको सपोर्ट करतले आशिल्ले. पूण सद्या जे पळय ते कितें म्हणटा भायलो बर्ड येवपा जायना. सर सांगपाक सोदता भायलो बर्ड केन्ना बंद करप. जर हांगासर व्हॉल्यूम ना तो व्हॉल्यूम एक 2 वर्सां भितर आमी वाडोवपा जाय. व्हॉल्यूम जसो वाडलो मार्केट ना जालें ऑटोमॅटीक भायलो बर्ड बंद करपाक मेळटा न्ही. पयलींच बर्ड करून गोंयांत हाहाकार जातलो. पयर एक दीस बंद जालें कितलो परिणाम जालो. See, we are dependent on also from outside chicken, as well as we are having our own production in Goa, but which is not sufficient. So we are completely dependent. If we restrict the supply of birds coming from outside, It will be help. the consumer is going to get directly affected. The tourism industry, last week on Monday, Sunday, when all of a sudden the birds were stopped, we were put into deep trouble. All our supplies and all were affected. The tourism industry, our hotels, everybody got affected. So I think so the government should consider and put things in place before taking any decision that will affect the tourism industry and our consumers in Goa. We are having a very capable government and administration who can control us and control the quality of birds coming from outside.